मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 7 वोड 24 ते 30. जेजू थंयचो उठून तिराच्या आनी सिडोनच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. अजून ल्हान आसलोले तिचे धुवेचेर मेळो आत्मो बसलोलो. ती बायल ग्रीक आसली आनी जल्मान सिरोफेनिसियेकान, आनी आपले धुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाळून ताका म्हणलें, हय सायबा, पूण पेटे मेजा तोडा भुरग्यांचे पडटात ते कुडके तुकडे कातात ना. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उदरा पासत बरे भाशेन वच, तुजे धुवे वेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार तिका भुरगें अंथरुणार आड पडलोलें मेळ्ळें आनी ताचे वेलो देंवचार गेलो म्हूण गमोन आयलें. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.